म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आयज तुमचे लागीं मन की बात एका अशा वेळार करता जेन्ना कोरोना आमच्या सगळ्यांच्या धैर्य, आमच्या सगळ्यांच्या दुख्ख सहन करपाच्या मर्यादेची परीक्षा घेता. आमचे जायते लागींचे आमकां वेळेच्या आदींच सोडून गेले. कोरोनाच्या पयल्या लाटेचो यशस्वीपणान फुडो केले उपरांत देश पुराय हिमतीन भरिल्लो आशिल्लो, आत्मविश्वासान भरिल्लो आशिल्लो. मात ह्या वादळान देशाक प्रभावीत करून उडयला. इश्टांनो, फाटल्या दिसांनी ह्या संकटाचो फुडो करपा खातीर म्हजी वेगवेगळ्या सॅक्टर्सांतल्या एक्सपर्ट कडेन, जाणकारां कडेन व्हड चर्चा जाल्या. आमच्या फार्मा इंडस्ट्रीचे लोक आसूं, वॅक्सीन मॅन्युफॅक्चरर्स आसूं, ऑक्सिजनच्या प्रोडक्शन कडेन जोडिल्ले लोक आसूं, वा मेडिकल फिल्डचे जाणकार, तांणी आपल्यो महत्वपूर्ण सुचोवण्यो सरकाराक दिल्यात. ह्या वेळार आमकां ही लढाय जिखपा खातीर एक्सपर्ट्स आनी विज्ञानीक सल्ल्याक प्राधान्य दिवचें पडटलें. राज्य सरकारांच्या यत्नांक मुखार व्हरपाच्या वावरांत भारत सरकार पुराय शक्तीन वावुरता. राज्य सरकारां लेगीत आपली जापसालकी पूर्ण करपाचो पुराय यत्न करतात. इश्टांनो, कोरोना आड सद्याक व्हड लढाय देशांतले दोतोर आनी हेल्थ वर्कर्स लढटात. फाटल्या एका वर्सांत तांकां ह्या दुयेसा कडेन संबंदीत सगळे तरेचे अणभव आयल्यात. आमचे वांगडा ह्या वेळार मुंबयचे नामनेचे दोतोर शशांक जोशी जोडिल्ले आसात. डॉक्टर शशांकजी हांकां कोरोनाचो उपचार आनी ताचे कडेन संबंदीत रिसर्च विशीं खूब मुळावो अणभव आसा. ते इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन्सचे डीन लेगीत आशिल्ले. येयात, उलोवया डॉक्टर शशांक हांचे कडेन. मोदीजी: नमस्कार डॉक्टर शशांकजी. डॉक्टर शशांक: नमस्कार सर. मोदीजी: हालींच कांय दिसां आदीं तुमचे लागीं उलोवपाची संद मेळिल्ली. तुमच्या विचारांची स्पश्टता म्हाका खूब बरी दिशिल्ली. म्हाका दिसलें की देशांतल्या सगळ्या नागरिकांनी तुमचे विचार आयकुपाक जाय. ज्यो गजाली आयकुपाक मेळटात त्यो हांव एक प्रश्न म्हणून तुमचे मुखार दवरतां. डॉक्टर शशांक, तुमी लोक ह्या वेळार दीस रात जिणेची राखण करपाच्या कामांत आसात. सगळ्यांत आदीं म्हजी इत्सा आसा की तुमी सेकंड वेव्ह विशीं लोकांक सांगचें. मेडिकली ही कशे तरेन वेगळी आसा आनी कितें कितें सादूरकाय बाळगुपाक जाय. डॉक्टर शशांक: धन्यवाद सर. ही जी दुसरी लाट आयल्या ही नेटान आयल्या. पयली लाट जितली आशिल्ली ताचे परस हो व्हायरस अदीक नेटान मुखार सरता. मात बरी गजाल ही आसा की ताचे परस लेगीत चड नेटान रिकवरी लेगीत आसा आनी मरणाचें प्रमाण लेगीत खूब उणें आसा. हातूंत 2-3 फरक आसात. पयली म्हळ्यार ही तरणाटे आनी भुरग्यां मदीं लेगीत कांय प्रमाणांत दिसून येवपाक लागल्या. हाची जी लक्षणां आसात, पयलीं जी लक्षणां आशिल्लीं, श्वास लागप, सुको खोकलो येवप, जोर येवप, ही तर आसातच. मात तेच वांगडा कांय प्रमाणांत गंध वचप, चव वचप ही लेगीत आसात. आनी लोक कांय प्रमाणांत भियेल्यात. भिवपाची अजिबात गरज ना. 80 ते 90% लोकां मदीं हातूंतलीं खंयचीच लक्षणां दिसून येनात. हें म्युटेशन म्हणटात ताका भिवपाची गरज ना. हें म्युटेशन जायत आसता. जे तरेन आमी कपडे बदलतात तेच प्रमाणे व्हायरस लेगीत आपलो रंग बदलता. आनी हेच खातीर भिवपाची अजिबात गरज ना. आनी ही वेव्ह आमी पुराय करतले. वेव्ह येता वता आनी हें व्हायरस लेगीत येता वता. तर ही वेगवेगळी लक्षणां आसात आनी मेडिकली आमी सादूर रावपाक जाय. 14 ते 21 दिसांचें हें कोविडचें टायम टेबल आसा. तातूंत वैद्य, डॉक्टर हांचो सल्लो आमी घेवपाक जाय. मोदीजी: डॉक्टर शशांक, म्हजे खातीर लेगीत तुमी जें एनालिसीस सांगलां खूब इंट्रस्टिंग आसा. म्हाका जायत्यो चिट्यो आयल्यात. जातूंत ट्रिटमेंट विशीं लेगीत लोकांचे जायते दुबाव आसात. कांय वखदांची मागणी खूब चड आसा. देखून म्हजी इत्सा आसा की तुमी कोविडच्या ट्रिटमेंटा विशीं लेगीत लोकांक जरूर सांगचें. डॉक्टर शशांक: हय सर. क्लिनिकल ट्रिटमेंट लोक खूब उसरां सुरू करतात आनी दुयेंस ताका लागून आपशींच उणें जातलें अशें मानतात आनी मोबायलाचेर येवपी गजालींचेर विश्वास दवरतात. आनी जर सरकारान दिल्ल्या सुचनांचें पालन केलें जाल्यार ह्यो आडमेळी मुखार येनात. तर कोविडांत क्लिनीक ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आसा. तातूंत 3 प्रकारची तीव्रता आसा: हलकें वा मायल्ड कोवीड, मध्यम वा मॉडरेट कोवीड आनी तीव्र कोवीड जाका सिव्हियर कोवीड म्हणटात. हाचे खातीर आसा. जर जें हलकें कोवीड आसा ताचे खातीर आमी ऑक्सिजनचें मॉनिटरींग करतात
पल्सचें मॉनिटरींग करतात, जोराचें मॉनिटरींग करतात. जोर वाडलो जाल्यार केन्ना केन्ना पॅरासिटामॉल सारकी वखदां दितात आनी आपल्या वैद्य वा दोतोरा कडेन संपर्क करपाक जाय. जो मॉडरेट कोवीड आसा, मध्यम कोवीड आसा वा तीव्र कोवीड आसा तेन्ना आमच्या दोतोरा कडेन संपर्क करप खूब गरजेचें आसता. योग्य आनी सवाय वखदां एवेलेबल आसात. हातूंत स्टेरॉयड्स आसात, ती जीव वाटावंक शकतात, जे इन्हेलर्स दिवंक शकतात, टॅबलेट आमी आनीक दिवंक शकतात आनी ताचे वांगडाच प्राणवायू म्हळ्यार ऑक्सिजन दिवचो पडटा आनी हाचे खातीर ल्हान ल्हान उपचार आसात. मात खूब फावटी कितें जाता तर एक नवें एक्सपेरिमेंटल वखद आसा जाचें नांव आसा रेमडेसिवीर. ह्या वखदाक लागून एक गजाल जाता ती म्हळ्यार हॉस्पिटलांत 2-3 दीस उणें रावचें पडटा आनी क्लिनिकल रिकवरींत ताची थोडीशी एड जाता. हें वखद लेगीत केन्ना काम करता जेन्ना पयल्या 9-10 दिसांत दितात आनी हें वखद 5 दीस दिवचें पडटा. तर हे लोक जे धांवतात रेमडेसिवीर फाटल्यान तांणी अजिबात धांवपाची गरज ना. ह्या वखदांचें काम उणें आसता जांकां ऑक्सिजन जाय पडटा, प्राणवायू ऑक्सिजन लावचो पडटा, जे हॉस्पिटलांत भरती जातात आनी दोतोर जेन्ना सांगतात तेन्नाच घेवचें आसता. तर हें खूब गरजेचें आसा सगळ्या लोकांक समजावन सांगप. आमी प्राणायम केलो, आमच्या शरिरांतली जी लंग्स आसात तांकां मातशें एक्सपांड केलें आनी रगत पातळ करपी जें इंजेक्शन मेळटा जाका आमी हॅपॅरीन म्हणटात, ही ल्हान ल्हान वखदां दिल्यार 98% लोक बरे जातात. देखून पॉझिटिव्ह रावप भोव गरजेचें आसा. ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाण घेवप खूब गरजेचें आसा आनी हे जी म्हारग म्हारग वखदां आसात तांच्या फाटल्यान धांवपाची अजिबात गरज ना. सर, आमचे लागीं बरे तरेन उपचार चल्ल्यात. प्राणवायू ऑक्सिजन आसा, व्हेंटिलेटरची लेगीत तजवीज आसा, सगळें आसा सर. आनी केन्ना केन्ना ही वखदां मेळ्ळीं जाल्यार योग्य लोकांक दिवपाक जाय, तर हाका लागून खूब भ्रम पातळ्ळा. देखून हें स्पश्टीकरण दिवंक सोदता सर की आमचे लागीं वर्ल्डांतली सगळ्यांत बेस्ट ट्रिटमेंट एवेलेबल आसा. तुमी पळयतले की भारतांत सगळ्यांत बरो रिकवरी रेट आसा. तुमी जर कंपेर केलें युरोप खातीर, अमेरिका, थंय आमच्या हांगाच्या ट्रिटमेंट प्रोटोकॉला वरवीं दुयेंती बरे जावपाक लागल्यात. मोदीजी. डॉक्टर शशांक, तुमकां खूब खूब धन्यवाद. डॉक्टर शशांक हांणी जी म्हायती आमकां दिली ती खूब म्हत्वाची आसा आनी आमच्या सगळ्यांच्या उपेगाक येतली. इश्टानो, हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन आग्रो करतां की तुमकां जर कसलीय म्हायती जाय आसत, कसलोय हेर दुबाव आसत, जाल्यार योग्य सोर्स कडल्यानूच म्हायती घेयात. तुमचे जे फॅमिली डॉक्टर आसात, लागीं जे दोतोर आसात, तुमी तांचे कडेन फोना वरवीं संपर्क सादून म्हायती घेयात. हांव पळयतां की आमचे जायते दोतोर लेगीत ही जापसालकी स्वता घेयत आसात. जायते डॉक्टर्स सोशल मिडिया वरवीं लोकांक म्हायती दीत आसात. फोना वयल्यान, वॉट्सॅप वरवीं लेगीत कावन्सिलींग करतात. जायत्या हॉस्पिटलांच्यो वॅबसायटी आसात जंय म्हायती लेगीत उपलब्ध आसा आनी थंय तुमी दोतोरा कडल्यान सल्लो लेगीत घेवपाक शकतात. ही खूब तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. म्हजे वांगडा श्रीनगर सावन डॉक्टर नावीद नजीर शाह जोडिल्ले आसात. डॉक्टर नावीद श्रीनगरच्या एका गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजांत प्रोफेसर आसात. नावीदजी हांणी आपल्या देखरेखी खाला जायत्या कोरोना पेशंट्सांक बरें केलां आनी रमजानच्या ह्या पवित्र म्हयन्यांत डॉक्टर नावीद आपलें कार्य लेगीत करतात आनी तांणी आमचे लागीं उलोवपा खातीर वेळ लेगीत काडला. चलात तर तांचे कडेन उलोवया. मोदीजी. नावीदजी नमस्कार. डॉक्टर नावीद. नमस्कार सर. मोदीजी. डॉक्टर नावीद, मन की बातच्या आमच्या आयकुप्यांनी ह्या कठीण काळांत पॅनिक मॅनेजमेंट विशीं प्रस्न केला. तुमी तुमच्या अणभवांतल्यान तांकां कितें उतर दितले? डॉक्टर नावीद. पळयात, जेन्ना कोरोना सुरू जालो तेन्ना काश्मीरांत जें सगळ्यांत पयलें हॉस्पिटल डेजिग्नेट जालें एज कोवीड हॉस्पिटल तें आमचें सिटी हॉस्पिटल आशिल्लें, जें मेडिकल कॉलेजच्या अंडर आशिल्लें. त्या वेळार भयाचें एक वातावरण आशिल्लें. लोकां मदीं तर आशिल्लेंच. तांकां दिसतालें की जर कोविडचें इन्फेक्शन कोणाकूय जालें जाल्यार ती डेथ सेंटन्स मानपाची. आनी अशा परिस्थितींत आमच्या हॉस्पिटलांत
दोतोर वा पॅरामेडिकल स्टाफ काम करताले तांचे मदीं लेगीत एक भयाचें वातावरण आशिल्लें की आमी ह्या पेशंट्सांक कशें फेस करतले. आमकां इन्फेक्शन जावपाचो धोको तर ना न्हय. मात जो वेळ गेलो आमी पळयलें की जर पुरायपणान आमी प्रोटेक्टीव गियर वापरली, जतनायेचे उपाय घेतले, तांकां पाळो दिलो जाल्यार आमी लेगीत सेफ रावंक शकतात आनी आमचो जो हेर स्टाफ आसा तो लेगीत सेफ रावंक शकता. आनी मुखार आमी पळयलें की कांय रोगी वा हेर दुयेंत लोक जे असिम्प्टोमॅटीक, जांचे भितर दुयेंसाची कसलीच लक्षणां नाशिल्लीं, आमी पळयलें लागीं लागीं 90 ते 95% परस चड दुयेंती जे आसात ते विदावट इन मेडिकेशन बरे जाल्यात. तर जसो वेळ मुखार गेलो लोकां मदीं आशिल्लो कोरोनाचो भंय खूब उणो जालो. आयची गजाल ही जी सेकंड वेव्ह जी ह्या वेळार आयल्या, ह्या कोरोनाच्या काळांत लेगीत आमी पॅनीक जावपाची गरज ना. ह्या वेळार लेगीत जे प्रोटेक्टीव मेजर्स आसात, ज्यो SOPs आसात, जर आमी तांकां पाळो दिलो, जशें की मास्क वापरप, हँड सॅनिटायझरचो यूज करप, हाचे भायर फिजिकल डिस्टन्स मेंटेन करप वा सोशियल गॅदरिंग अवॉयड करप, जाल्यार आमी आपली दिसपट्टी कामां बरे तरेन पुराय करपाक शकतले आनी ह्या दुयेंसा सावन प्रोटेक्शन लेगीत मेळोवपाक शकतले. मोदीजी, डॉक्टर नावीद, वॅक्सीन विशीं लेगीत जायत्या लोकांचे जायते प्रस्न आसात. जशें की वॅक्सीन वरवीं कितली सुरक्षा मेळटली, वॅक्सीन उपरांत कितले निश्चिंत रावपाक शकतात. तुमी ह्या संदर्भांत सांगचें आमच्या आयकुप्यांक खूब लाव जातलो. डॉक्टर नावीद, जेन्ना कोरोनाचें इन्फेक्शन मुखार आयलें तेन्ना सावन आयज मेरेन आमचे लागीं कोविड-19 खातीर कसलीच इफेक्टीव ट्रिटमेंट अवेलेबल ना. तर आमी ह्या दुयेंसांक फायट दोनूच गजाली वरवीं करपाक शकतात. एक म्हळ्यार प्रोटेक्टीव मेजर्स आनी आमी पयलीं सावन सांगताले की जर खंयची इफेक्टीव वॅक्सीन आमचे लागीं आयली जाल्यार ती आमकां ह्या दुयेंसा सावन सुटका मेळोवन दिवपाक शकतात. आनी आमच्या देशांत 2 वॅक्सीन सद्याक अवेलेबल आसात. कोवॅक्सीन आनी कोविशिल्ड आसात, जी हांगाच तयार जाल्ली वॅक्सीन आसा. आनी कंपनीज वरवीं ज्यो ट्रायल्स केल्यात तातूंतल्यान लेगीत दिसून आयलां की हाची एफिकसी जी आसा ती 60% परस लेगीत चड आसा. आनी जर आमी जम्मू काश्मीरची गजाल पळयली तर आमच्या युटींत आतां मेरेन 15 ते 16 लाख लोकांनी आतां मेरेन वॅक्सीन घेतलां. हां, सोशल मिडियांत हाचे विशीं जायते मिसकन्सेप्शन वा मिथ्स आसात. हातूंत आयिल्लें की अमके अमके सायड इफेक्ट आसात. आतां मेरेन आमच्या कडेन हांगा जी वॅक्सीन दिल्यात कसलेच सायड इफेक्ट तातूंत दिसून येवंक ना. फकत जे खंयच्याय सामान्य वॅक्सीनच्या बाबतींत असोसिएटेड आसात, एखाद्याक जोर येवप, पुराय शरिरांत दुखप वा लोकल सायट जंय हें इंजेक्शन दिलां थंय पेन जावप, अशेच सायड इफेक्ट्स आमी दर एका दुयेंती भितर पळयल्यात. जे कितें ग्रॉस आमी कसलेच एडवर्स इफेक्ट पळोवंक ना. आनी दुसरी गजाल, लोकांक हो लेगीत दुबाव आशिल्लो की कांय लोक आफ्टर वॅक्सिनेशन म्हळ्यार वॅक्सीन लसीकरणा उपरांत पॉझिटिव्ह जाले. हातूंत कंपनीज कडल्यानच गायडलायन्स आसात की जर कोणाकूय लस दिल्या जाल्यार ताचे भितर इन्फेक्शन जावंक शकता, तो पॉझिटिव्ह जावंक शकता. मात दुयेंसाची जी सिव्हियरिटी आसा, म्हळ्यार दुयेंसाची जी तीव्रता आसा, त्या दुयेंती भितर तितली आसची ना. म्हळ्यार ते पॉझिटिव्ह जावंक शकतात, मात जें दुयेंस आसा तें एक भिरांकूळ दुयेंस तांचे भितर जावंक शकना. हे खातीर जी कितें मिसकन्सेप्शन आसात वॅक्सीन विशीं ती आमी तकलेंतल्यान काडून उडोवपाक जाय. आनी ज्या ज्या मनशाची वेळ येतली, कारण 1 मे सावन आमच्या पुराय देशांत जे कोण 18 वर्सां पिराये वयले आसात तांकां वॅक्सीन दिवपाची कार्यावळ सुरू जातली. देखून लोकां कडेन हीच अपील करता की तुमी येयात आनी वॅक्सीन घेयात. स्वताक लेगीत प्रोटेक्ट करात आनी ओवरऑल आमची सोसायटी आनी आमची कम्युनिटी हे वरवीं प्रोटेक्ट जातली कोविड-19च्या इन्फेक्शन सावन. मोदीजी, डॉक्टर नावीद, तुमकां खूब खूब धन्यवाद आनी तुमकां रमजानच्या पवित्र म्हयन्याची खूब खूब परबीं. डॉक्टर नावीद, खूब खूब धन्यवाद. मोदीजी, इश्टानो, कोरोनाच्या ह्या संकट काळांत वॅक्सिनचें हें महत्व सगळ्यांक कळून आयलां.
हेच खातीर म्हजो आग्रो आसा की वॅक्सिन विशीं कसल्याच अफवांनी तुमी येवचे न्हय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेंच की भारत सरकारच्या वतीन सगळ्या राज्य सरकारांक फ्री वॅक्सिन धाडल्यात. ताचो लाव 45 वर्सां पिराये वयले लोक घेवंक शकतात. आतां तर 1 मे सावन देशांत 18 वर्सां वयल्या दर एका मनशा खातीर वॅक्सिन उपलब्ध जावपाची आसा. आतां देशांतलें कॉर्पोरेट सॅक्टर, कंपन्यो लेगीत आपल्या कामगारांक वॅक्सिन दिवपाच्या मोहिमेंत भागीदारी घेवंक शकतल्यो. म्हाका अशें लेगीत सांगपाचें आसा की भारत सरकाराच्या वतीन मोफत वॅक्सिनची जी कार्यावळ सुरू आसा ती मुखार लेगीत चालू आसतली. म्हजो राज्यांक लेगीत उलो आसा की तांणी भारत सरकारच्या ह्या मोफत वॅक्सिन मोहिमेचो लाव आपल्या राज्यांतल्या चडांत चड लोकां मेरेन पावोवचो. इश्टानो, आमी जाणात की दुयेंसाच्या काळांत आमचे खातीर स्वताची, आपल्या कुटुंबाची जतनाय घेवप मानसीक पावण्यार कितलें कठीण आसता. मात आमच्या हॉस्पिटलांतल्या नर्सिंग स्टाफाक तर हेंच काम सेगीत कितल्याशाच दुयेंतीं खातीर एकाच वेळार करचें पडटा. हो सेवाभाव आमच्या समाजाची खरी शक्त आसा. नर्सिंग स्टाफ वरवीं जावपी सेवा आनी परिश्रम हांचे विशीं तर एखादी नर्स बरे तरेन सांगूंक शकता. हेच खातीर हांवें रायपूरच्या डॉक्टर B.R. आंबेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत सेवा दिवपी सिस्टर भावना ध्रुवजी हांकां मन की बात कार्यावळींत आपोवणें दिलां. तांणी जायत्या कोरोना दुयेंतींची देखभाल केल्या. येयात तांचे लागीं उलोवया. मोदीजी, नमस्कार. भावनाजी. भावना, आदरणीय प्रधानमंत्रीजी नमस्कार. मोदीजी, भावनाजी. भावना, येस सर. मोदीजी, मन की बात आयकुप्यांक तुमी जरूर सांगात की तुमच्या परिवारांत इतल्यो जापसालक्यो, इतले सगळे मल्टीटास्क आनी ताचे उपरांत लेगीत तुमी कोरोनाच्या दुयेंती वांगडा काम करतात. कोरोनाच्या दुयेंती वांगडा तुमचो जो अणभव आसा ते देशवासी निश्चितपणान आयकुपाक सोदतले. कारण सिस्टर जी आसता, नर्सीस ज्यो आसतात, पेशंट्सच्या सगळ्यांत लागीं असतात आनी सगळ्यांत चड काळ आसतात. देखून दर एक गजाल त्यो बारीकसाणेन समजूंक शकतात. जी सांगात. भावना, जी सर. म्हजो टोटल एक्सपिरियन्स कोविडांत सर 2 मंथ्सचो आसा. सर आमी 14 डेज ड्युटी करतात आनी 14 डेज उपरांत आमकां रेस्ट दितात. परतून 2 म्हयने उपरांत आमची ही कोवीड ड्युटीज रिपीट जाता सर. जेन्ना सगळ्यांत आदीं म्हजी कोवीड ड्युटी लागू जाली तेन्ना सगळ्यांत आदीं हांवें म्हज्या फॅमिली मेंबर्सां लागीं ही कोवीड ड्युटीची गजाल शेअर केली. ही मे म्हयन्यांतली गजाल आसा आनी जेन्ना हांवें शेअर केली तेन्ना सगळे भियेले. म्हणपाक लागले की बाय बरे तरेन काम कर. एक इमोशनल सिट्युएशन आशिल्ली सर. मदींच जेन्ना म्हज्या चलयेन म्हाका विचारलें, मम्मा तूं कोवीड ड्युटी खातीर वता? त्या वेळार तर म्हजे खातीर आनिकूच इमोशनल मोमेंट आशिल्लो. मात जेन्ना हांव कोवीड पेशंटा लागीं गेली तेन्ना हांव एक जापसालकी घरांत सोडून गेल्ली आनी जेन्ना हांव कोवीड पेशंटांक मेळ्ळें सर तेन्ना ते तांचे परसूय चड भियेल्ले आशिल्ले. कोवीडच्या नांवान सगळे पेशंट इतले भियेल्ले आशिल्ले सर की तांकां कळत नाशिल्लें की तांच्या वांगडा कितें चल्लां. आमी मुखार कितें करतले. आमी तांचो भंय पयस करपा खातीर तांकां बरे तरेन हेल्दी एनवायरमेंट दिलो सर तांकां. आमकां जेन्ना ही कोवीड ड्युटी करपाक सांगिल्ली तेन्ना सर सगळ्यांत आदीं आमकां PPE कीट घालपाक सांगली सर, जी खूब कठीण गजाल आसा. PPE कीट घालून ड्युटी करप सर हें खूब टफ आशिल्लें आमचे खातीर. हांवें 2 मंथ्सच्या ड्युटींत दर एका सुवातेर 14 दीस ड्युटी केली. वॉर्डांत, ICUंत, आयसोलेशनांत सर. मोदीजी, म्हळ्यार वट्ट 1 वर्स तुमी हें काम करत आसात तर. भावना, येस सर. थंय वच्चे पयलीं म्हाका खबर नाशिल्लें की म्हजे कलिग्स कोण आसात. आमी एक टीम मेंबरचे तरेन काम केलें सर. तांचे जे प्रॉब्लेम आशिल्ले ते शेअर केले. आमी जाणून घेतलें पेशंटा विशीं आनी तांचो स्टिग्मा पयस केलो सर. जायते लोक अशे आशिल्ले सर की जे कोवीडच्या नांवानूच भियेताले. ते सगळे सिम्पटम्स तांच्यांत लेगीत येताले जेन्ना आमी हिस्ट्री घेताले तांचे कडल्यान. मात त्या भयाक लागून आपली टेस्ट करपाक शकनाशिल्ले. तेन्ना आमी तांकां समजायताले. आनी सर जेन्ना सिवियरिटी वाडटाली तेन्ना तांची लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड आसताली तेन्ना तांकां ICUची गरज आसताली.
तेन्ना ते येताले आनी वांगडाच पुराय फॅमिली लेगीत येताली. तर अशें एक दोन केस आमी पळयल्यो सर, आनी अशेंय न्हय की दर एका एज ग्रुपा वांगडा आमी काम केलें सर. तातूंत ल्हान भुरगीं आशिल्लीं, बायलो, दादले, जाणटे सगळे तरेचे पेशंट आशिल्ले सर. तांचे कडेन आमी उलयले तेन्ना सगळ्यांनी सांगलें की आमी भंयाक लागून आयले ना. सगळ्यांचे आमकां हेंच आन्सर मेळ्ळें सर. तर आमी तांकां समजायलें सर की भिवपाची कांयच गरज ना. तुमी आमकां साथ दियात, आमी तुमकां साथ दितात. फकत तुमी जे कितें प्रोटोकॉल्स आसात ते फॉलो करात. फकत इतलेंच आमी तांकां सांगूंक शकले सर. मोदीजी, भावनाजी, म्हाका खूब खोशी जाली तुमचे लागीं उलोवन. तुमी खूब बरी म्हायती दिल्या, आपल्या स्वताच्या अणभवांतल्यान दिल्या. तर देशवासियांक निश्चित हातूंतल्यान एक पॉझिटिव्हिटीचो मॅसेज वतलो. तुमकां खूब खूब धन्यवाद भावनाजी. भावना, थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. जय हिंद सर. मोदीजी, जय हिंद. भावनाजी आणि नर्सिंग स्टाफचे तुमच्या सारखे हजारांनी लाखांनी भाव भयण बेस बरे तरेन आपली जापसालकी सांबाळटात. ही आमच्या सगळ्यां खातीर व्हड उर्बा जावन आसा. तुमी तुमच्या भलायकेचेर लक्ष दियात, आपल्या कुटुंबाची लेगीत जतनाय घेयात. इश्टानो, आमचे वांगडा ह्या वेळार बेंगळूर सावन सिस्टर सुरेखाजी लेगीत आसात. सुरेखाजी केसी जनरल हॉस्पिटलांत सिनियर नर्सिंग ऑफिसर आसात. चलात तांचे अणभव लेगीत जाणून घेवया. मोदीजी, नमस्ते सुरेखाजी. सुरेखा, म्हाका खऱ्यांनीच अभिमान दिसता की हांव देशाच्या प्रधानमंत्र्या कडेन संवाद सादतां. मोदीजी, सुरेखाजी, तुमी तुमच्या वांगडी नर्सी आनी हेर हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यां वांगडा खूब बरें काम करतात. पुराय भारत तुमचे सगळ्यांचे प्रती उपकारी आसा. कोविड-19 आडच्या ह्या लढ्यांत नागरिकां खातीर तुमचो कितें संदेश आसा? सुरेखा, हय सर, एक जबाबदार नागरीक म्हूण खऱ्यांनीच कांय गजाली सांगनश्यो दिसतात. ते म्हळ्यार उपकार करून आपल्या शेजाऱ्यां कडेन नमळायेन वागात. बेगोबेग चांचणी करून घेवप आनी योग्य पद्दतीन ताची फाटपुरवण करप हाचे वरवीं मरण येवपाचें प्रमाण उणें जातलें. आनी मुखेल म्हळ्यार जर तुमकां कसलीय लक्षणां दिसलीं जाल्यार उपकार करून स्वताक हेरां सावन पयस दवरात आनी लागींच्या दोतोरां कडेन संपर्क सादात आनी बेगोबेग उपचार करून घेयात. समाजाक ह्या दुयेंसा विशीं चडांत चड म्हायती मेळपाची गरज आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार सकारात्मक रावात, भिवू नाकात आनी खचून वचूं नाकात. अशें जाल्यार दुयेंतीची परिस्थिती आनीक इबाडटा. आमी आमच्या सरकारा प्रती उपकारी आसात. आमचे कडेन लस लेगीत आसा आनी हांवें लेगीत हें आदींच लस घेतल्या. म्हज्या व्यक्तिगत अणभवांतल्यान हांव भारतांतल्या नागरिकांक सांगूंक सोदतां की खंयचीच लस 100% सुरक्षा दिना. प्रतिकारशक्त वाडीक लागपाक वेळ लागता. लसीकरणाक भिवू नाकात. स्वताचें लसीकरण करून घेयात. हातूंत सामके उणे सायड इफेक्ट्स आसात. आनी म्हाका सांगनशें दिसता की घरा रावात, निरोगी रावात, दुयेंत लोकां कडेन संपर्क टाळात आनी आपल्या नाक, दोळे तशेंच तोंडाक कारणां बगर हात लावप टाळात. शारिरीक अंतर पाळात. मास्क योग्य पद्दतीन वापरात. तुमचे हात वेळोवेळ धुवात आनी शक्य तितले घरगुती उपाय करात. उपकार करून आयुर्वेदीक काडो पियात, वाफ घेयात, तोंडांत गुळण्यो करात. तशेंच श्वसनाचे व्यायाम लेगीत करात. निमाणी मात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जे फ्रंटलायन वर्कर्स आनी प्रोफेशनल्स आसात तांचे विशीं सहानुभुती दवरात. आमकां तुमचें सहकार्य आनी मजत जाय. आमी सगळे एकठांय लढुया. आमी निश्चितपणान ह्या महामारींतल्यान भायर सरतले. होच म्हजो लोकां खातीर संदेश आसा. मोदीजी, धन्यवाद सुरेखाजी. सुरेखा, धन्यवाद सर. सुरेखाजी, खऱ्यांनीच तुमी कठीण काळांत परिस्थिती सांबाळल्या. स्वताची जतनाय घेयात. तुमच्या कुटुंबाक लेगीत म्हजे कडल्यान खूब खूब परबीं. हांव देशांतल्या लोकां कडेन आग्रो करतां की जशें भावनाजी, सुरेखाजी हांणी आपल्या अणभवांतल्यान सांगलां, कोरोना आड लडपा खातीर पॉझिटिव्ह स्पिरीट खूब गरजेचें आसा आनी देशवासियांनी तें दवरपाची गरज आसा. इश्टानो, डॉक्टर्स आनी नर्सिंग स्टाफ वांगडाच ह्या वेळार लॅब टॅक्निशियन्स आनी ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर्स सारके फ्रंटलायन वर्कर्स लेगीत देवा भशेन काम करतात. जेन्ना खंयचीय ॲम्ब्युलन्स
खंयच्याय दुयेंती मेरेन पावता तेन्ना तांकां ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर देवदूत कसोच दिसता. हांच्या सगळ्यांच्या सेवा विशीं, तांच्या अणभवां विशीं देशाक म्हायती मेळपाक जाय. म्हजे वांगडा एक अशेच सज्जन आसात, श्रीमान प्रेम वर्माजी, जे एक ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर आसात. जशें की तांच्या नांवावयल्यानच कळटा, प्रेम वर्माजी आपलें काम, आपलें कर्तव्य पुराय मोग आनी निश्ठेन करतात. चलात तांचे कडेन उलोवया. मोदीजी: नमस्ते प्रेमजी. प्रेमजी: नमस्ते सरजी. मोदीजी: बाप प्रेम. प्रेमजी: जी सर. मोदीजी: तुमी तुमच्या कामा विशीं. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: मातशें विस्तारान सांगात. तुमचो जो अणभव आसा तो लेगीत सांगात. प्रेमजी: हांव CATS ॲम्ब्युलन्सांत ड्रायव्हरच्या पोस्टार आसा आनी जेन्ना कंट्रोल आमकां एक टॅबाचेर कॉल दिता, 102 कडल्यान जो कॉल येता आमी मूव करतात पेशंटच्या लागीं. आमी पेशंट कडेन वतात. तांचे लागीं तर 2 वर्सां सावन आमी कंटिन्यू करतात हें काम. आपली कीट घालून, आपले ग्लव्ज, मास्क घालून. पेशंटाक जंय ते ड्रॉप करपाक सांगतात, ज्या खंयच्या हॉस्पिटलांत, आमी बेगोबेग तांकां ड्रॉप करतात. मोदीजी: तुमकां तर वॅक्सिनची 2य डोस दिल्या आसतली. प्रेमजी: निश्चित सर. मोदीजी: तर हेर लोकांकूय वॅक्सिन दिवची हे खातीर तुमचो संदेश कितें आसा? प्रेमजी: सर निश्चित. सगळ्यांनी हो डोस घेवपाक जाय आनी बरोच आसा फॅमिली खातीर लेगीत. आतां म्हजी मम्मी म्हाका सांगता की ही नोकरी सोडून दी. हांवें म्हळें, मम्मी, जर हांवें लेगीत नोकरी सोडली आनी घरा रावलो जाल्यार सगळ्या पेशंटाक कोण सोडपाक वतलो? कारण ह्या कोरोना काळांत सगळे धांवत आसात, सगळे नोकरी सोडून वचत आसात. मम्मी लेगीत म्हाका म्हणटा की बाबा ही नोकरी सोडून दी. हांवें म्हळें, ना मम्मी, हांव नोकरी सोडचो ना. मोदीजी: प्रेमजी, आवयक दुखी करूं नाकात, आवयक समजयात. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: मात ही जी तुमी आवयची गजाल सांगली न्हय. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: ही खूब मनाक लागपी आसा. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: तुमच्या आवयक लेगीत. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: म्हजो नमस्कार सांगात. प्रेमजी: निश्चित. मोदीजी: हय. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: आनी प्रेमजी, हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: हे ॲम्ब्युलन्स चलोवपी आमचे ड्रायव्हर लेगीत. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: कितली व्हड रिस्क घेवन काम करतात. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: आनी दर एकल्याची आवय कितें चिंतता आसतली? प्रेमजी: निश्चित सर. मोदीजी: ही गजाल जेन्ना आयकुप्या मेरेन पावतली. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: हांव मानता की तांच्याय काळजाक लागतली. प्रेमजी: हय जी. मोदीजी: प्रेमजी, खूब खूब धन्यवाद. तुमी एका तरेन मोगाची गंगा व्हांवयतात. प्रेमजी: धन्यवाद सरजी. मोदीजी: धन्यवाद भावा. प्रेमजी: धन्यवाद. इश्टानो, प्रेम वर्माजी आनी तांच्या सारके हजारांनी लोक आयज आपले जिणेची बाजी लावन लोकांची सेवा करतात. कोरोना आड ह्या लढायेंत जितल्या लोकांची जीण वाटावता तातूंत ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर्सचें लेगीत व्हड योगदान आसा. प्रेमजी, तुमकां आनी देशभरांतल्या तुमच्या सगळ्या इश्टांक हांव खूब खूब साधुवाद दितां. तुमी अशा वेळार पावत रावात, जीवन वाटायत रावात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हें खरें आसा की कोरोनाक लागून जायते लोक संक्रमीत जायत आसात. मात कोरोनांतल्यान बरे जावपी लोकांची संख्या लेगीत तितलीच चड आसा. गुरुग्रामच्या प्रिती चतुर्वेदी जी हांणी लेगीत हालींच कोरोनाक हारयला. प्रितीजी मन की बात वरवीं आमचे कडेन जोडिल्ल्यो आसात. तांचे अणभव आमच्या सगळ्यांच्या खूब उपेगाक येतले. मोदीजी: प्रितीजी नमस्ते. प्रिती: नमस्ते सर, कशे आसात तुमी? मोदीजी: हांव बरो आसा जी. सगळ्यांत आदी हांव तो तुमकां कोविड-19 आड. प्रिती: जी. मोदीजी: यशस्वीपणान लडिल्ले खातीर. प्रिती: जी. मोदीजी: तोखणाय करता. प्रिती: थँक्यू सो मच सर. मोदीजी: म्हजी परबी आसा की तुमची भलायकी आनीक नेटान बरे तरेन सुदरची. प्रिती: जी उपकारी सर. मोदीजी: प्रितीजी,
प्रीती हयजी सर. मोदीजी ह्या पुराय वेव्ह भितर तुमचोच नंबर लागलो काय कुटुंबातले हेर सदस्य लेगीत तातूंत फसले. प्रीती ना सर, हांव एकलीच जाल्ली. मोदीजी चला, देवाची कृपा जाली. बरें तर म्हजी इत्सा आसा की. प्रीती हयजी सर. मोदीजी की तुमी तुमच्या ह्या त्रासाच्या अवस्थेचे अणभव सांगचे, देखून घडयेन जे आयकुपी आसात तांकांय लेगीत अशा वेळार स्वताक कशें सांबाळचें हाचे विशीं मार्गदर्शन मेळटलें. प्रीती जी सर, निश्चित. सर, इनिशियल स्टेजींत म्हाका खूब लेथार्जी म्हळ्यार खूब सुस्ती आयली आनी ताचे उपरांत म्हाका ताळ्या भितर त्रास जावपाक लागलो. तेन्ना ताचे उपरांत म्हाका मातशें दिसलें की ही सिम्पटम्स आसात जाल्यार हांवें टेस्ट करपा खातीर टेस्ट केली. दुसरे दिसा रिपोर्ट आयले उपरांत हांव पॉझिटिव्ह जाल्ली. हांवें स्वताक क्वॉरंटायन करून घेतलें. एका रुमांत हांवें आयसोलेट करून डॉक्टर्स वांगडा कन्सल्ट केलें. हांवें मॅडिकेशन स्टार्ट केली. मोदीजी तर तुमचो परिवार वाटावलो तुमच्या क्वीक एक्शनाक लागून. प्रीती जी सर, हेरांची लेगीत उपरांत चांचणी केली. हेर सगळे नेगेटिव्ह आशिल्ले. हांवूच पॉझिटिव्ह आशिल्ली. ताचे आदीं हांवें स्वताक आयसोलेट करून घेतिल्लें एका रुमा भितर. गरजेचें सगळें सामान दवरून हांव स्वताच कुडीन बंद जाली आनी ताचे वांगडा हांवें परतून डॉक्टर वांगडा मॅडिकेशन स्टार्ट केली. सर, हांवें मॅडिकेशन वांगडाच न्ही, हांवें योगा, आयुर्वेदीक आनी हांवें हें सगळें स्टार्ट केलें आनी वांगडाच हांवें काडा लेगीत घेवपाक सुरवात केली. इम्युनिटी बूस्ट करपा खातीर सर, हांव दिसाची म्हळ्यार जेन्ना जेवताली तेन्ना हांवें हेल्दी फूड म्हळ्यार प्रोटीन रीच डायट आशिल्लो तो घेतलो. हांवें खूब फ्लुईड घेतलें. हांवें स्टीम घेतली, गार्गल केलें आनी हॉट वॉटर घेतलें. हांव दीसभर ह्योच सगळ्यो गजाली घेयत रावली डेली. आनी सर, ह्या दिसांनी न्हय, सगळ्यांत व्हड गजाल म्हाका सांगची दिसता ती म्हळ्यार अजिबात भिवपाक जायना. खूब मेंटली स्ट्रॉंग रावचे खातीर म्हाका योगान खूब चड ब्रिदींग एक्सरसायज करताली बरें दिसतालें म्हाका तें केल्ल्यान. मोदीजी हय प्रितीजी, आतां जेन्ना तुमचो प्रोसेस पुराय जाला, तुमी संकटांतल्यान भायर आयल्यात. प्रीती हय जी. मोदीजी आतां तुमची टेस्ट लेगीत नेगेटिव्ह आयल्या. प्रीती हय जी सर. मोदीजी तर आतां तुमी तुमच्या भलायके खातीर, ताच्या देखभाली खातीर आनी कितें करतात? प्रीती सर, हांवें एक म्हळ्यार योग बंद करूंक ना. मोदीजी हां. प्रीती बरें आसा. हांव काडा अजुनूय घेता आनी स्वताची इम्युनिटी बूस्ट करपा खातीर हांव बरें हेल्दी फूड खाता आतां. मोदीजी हां. प्रीती हांव स्वताक खूब निग्लेक्ट करताली, ताचेर आतां खूब लक्ष दिता हांव. मोदीजी धन्यवाद प्रीतीजी. प्रीती थँक्यू सो मच सर. मोदीजी तुमी जी म्हायती दिली म्हाका दिसता ती खूब लोकांच्या उपेगाक येतली. तुमी निरोगी उरचें, तुमच्या परिवारांतले लोक निरोगी उरचे. म्हजी तुमकां खूब खूब परबी. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जे तरेन आयज आमच्या मेडिकल फिल्डचे लोक, फ्रंटलायन वर्कर्स दीस रात सेवा वावरांत आसात, तशें समाजांतले हेर लोक लेगीत ह्या वेळार फाटीं नात. देश परतून एक फावट एकवटान कोरोना आड लढाय लडटा. ह्या दिसांनी हांव पळयतां कांय लोक क्वॉरंटायन आशिल्ल्या परिवारांक वखदां पुरवण करतात. कांय लोक भाजयो, दूद, फळां आनी हेर पावयतात. कांय लोक ॲम्ब्युलन्सची सेवा मोफत दुयेंतींक दितात. देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या आव्हानाच्या काळांत लेगीत आपमजत संस्था मुखार येवन हेरांच्या मजती खातीर जें कितें करूंक शकतात तें करपाचो यत्न करीत आसात. हे खेपे गांवांनी लेगीत नवी जागृती पळोवपाक मेळटा. कोवीड नेमांचें कठोरपणान पालन करीत लोक आपल्या गांवांची कोरोना सावन राखण करतात. जे लोक भायल्यान येतात तांचे खातीर योग्य तजवीज करतात. शारांनी लेगीत जायते तरणाटे मुखार आयल्यात, जे आपल्या वाठारांत कोरोनाच्यो केसी वाडच्यो न्हय हे खातीर थळाव्या नागरिकां वांगडा मेळून यत्न करीत आसात. म्हळ्यार एके वटेन देश दीस रात हॉस्पिटलांत व्हेंटिलेटर्स आनी वखदां खातीर काम करता, जाल्यार दुसरे वटेन देशवासी लेगीत पुरायपणान कोरोनाच्या आव्हानाचो फुडो करतात. ही भावना आमकां कितली शक्त दिता, कितलो विश्वास दिता. हे जे यत्न जातात
समाजाची व्हड सेवा आसा हे समाजाची शक्त वाडयतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज मन की बातची पुराय चर्चा आमी कोरोना महामारी विशींच दवरल्या. कारण आयज आमचें सगळ्यांत व्हड प्राधान्य आसा ह्या दुयेंसाक हारोवप. आयज भगवान महावीर जयंती लेगीत आसा. ह्या निमतान हांव सगळ्या देशवासियांक परबीं भेटयतां. भगवान महावीर हांचे संदेश आमकां तप आनी आत्मसंयम हांची उर्बा दितात. सद्याक रमजानचो पवित्र म्हयनो लेगीत चलता. मुखार बुद्ध पौर्णिमा लेगीत आसा. गुरू तेग बहादूरजी हांचें 400वें प्रकाश पर्व लेगीत आसा. एक महत्वपूर्ण दीस 25 बोयशाख टॅगोर जयंतीचो आसा. हें सगळें आमकां उर्बा दितात आमच्या कर्तव्यांक पुराय करपाची. एक नागरीक म्हणून आमी आमच्या जिणेंत जितल्या कुशळटायेन आपली कर्तव्यां पुराय करतले, संकटांतल्यान मेकळे जावन फुडारांतल्या वाटेर तितल्याच नेटान मुखार सरतले. ह्याच वरवीं हांव तुमच्या सगळ्यां लागीं परतून एक फावट आग्रो धरतां की वॅक्सीन आमी सगळ्यांनी लावची आसा आनी पुराय सादूरकाय बाळगुची आसा. दवाई भी कडाई भी हो मंत्र केन्नाच विसरप ना. आमी रोखडेच एकवटान ह्या संकश्टांतल्यान भायर येतले. ह्याच विश्वासा वरवीं तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.